आम्ही पहिला तुम्ही पयलीं प्रेसिडेंट आशिल्ले, मागीर खंय तरी प्रेसिडेंट चेंज जालो तेन्ना आमी इंटरनली बीजेपीनूच पळयता की आतां जावं मंत्री जावं आमदार जावं हेंचे भितरल्या भितर कोफुजांव हें चालू जालां. नाही तशें आसना. भारतीय जनता पार्टी इज पार्टी. पार्टीच्या कशें आसा, इट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी कोण तरी बसतात थंय. अशें ना की हांव आसलो म्हणून कंट्रोल, अशें ना. इट इज सगळेच जाण त्या हातूंनी हांव जितलें काम करता त्या पेक्षा बऱ्या तरेन आमचे नवे अध्यक्षय काम करतात. आनी ह्या संदर्भांतलें हांव नाशिल्लो, कारण आमकां प्रधानमंत्रीजीन जम्मू काश्मीर वचून आमकां मिटींग करपाक सांगिल्ली. कारण ज्या तरेन काश्मीराक पहलगाम अटॅक जाता तर टुरिझम खूब कमी जालो, बरें ऑलमोस्ट झिरो जावपाक आयलो. आनी त्यामुळे परत एक कॉन्फिडन्स लोकां मदीं बिल्ड करपाक जाय. आनी म्हणून तांच्यांनी सांगलें की आमच्यो वेगवेगळ्यो समितीच्यो ज्यो मिटींग आसात ते थंय वचून करात. कॉमर्स कमिटी जी आसा त्या कमिटीचे आमी वेगवेगळ्या पार्टीचे सगळे खासदार आसात ताची आमी 3 दीस मिटींग जी आशिल्ली ती एक श्रीनगर आनी ज्या भागा भितर तो अटॅक जालो पहलगाम हांगाय जाली. थंयच्यान आज ले आशिल्ली, पूण हांव काल रातचो लेट आयलो हांगासर, कारण आमकां आज कार्यक्रम आशिल्ले. पूण एक कॉन्फिडन्स बिल्ड करपाक, पण थंय वयतकच लक्षांत येता की लोकल लोक जे आसात ते आज थंय कशे त्रासान पडल्या, कारण टुरिझम येना. आनी एक गोविंद गावडेन अशें म्हणलां की बीजेपीतले थोडे थिंक टँक आहले जे तांकां टार्गेट करताले म्हणून. नाही, कशें आतां पळया, प्रत्येकाच्या हाचेर वेगवेगळे न्ही, प्रत्येक जाण आपले जे फिलींग आसा तो डेफिनेटली व्यक्त करतलो, कारण ही डेमोक्रेसी आसा. प्रत्येक जाण आपापलें कितें आहा तें उलयतलो. त्यामुळे ताचेर प्रत्येकाचेर क्लॅरिफिकेशन हें दिवप हें जितलो हांव आसतना जितलो डिसिप्लीन आसलो तेच्या पेक्षा बऱ्या तरेन डिसिप्लीन आयजूय आसा. पार्टी इज अध्यक्ष पदां ही आमची इज अ कंटिन्यू प्रोसेस. आमी कशें आतां हांव आसलो, आतां दामू नायक आसा, मागीर आनी कोण तरी जातले. पण आमी जरी असले आसत जाल्यार पार्टी म्हणून आमची सगळे म्हणून आमी एकठांयच आसात आनी एकच आसात. त्यामुळे पूर्णपणे डिसिप्लीन पार्टी भितर.